बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. इजायाचो पुस्तक अध्याय 41 वाक्य 10 आमकां अशें सांगता. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसा, घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वोंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. सर्वेस्पर देव जावन आसा उरतो देव, खरी एक रितीन आमकां तो आदार दिता. भिये नाका हांव तुजे सोबे आसा म्हणल्या उतरां द्वारे आज आमकां तो धैर्य दिता, बळ दिता, घटाय दिता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या आमच्या वर्त्या जेजूक आमचे मदें आतां आमी स्वागत करया. गावून गीत दैवीक गायना बुखांत हांव गीत संको ये 20 आनी 6, पान संको 30 आनी 3. वंदिया सर्राशानो जनांगानो देवाक वंदिया. कळतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी सम्याक तुमच्या आस्वंदिया. सम्याक तुमच्या आस्वंदिया. वंदिया वंदिया सम्याक वंदिया. सर्राशानो जनांगानो देवाक वंदिया. धन्या कर दया, ऐल्या धन्या कर दया. दाखय सम्या तुझी माया, दाखय सम्या तुझी माया. वंदिया वंदिया वंदिया. सर्राशानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया. सर्राशानो जनांगानो सम्याक वंदिया. हालेलुया 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 तुझो आशीर्वाद आमचेर पाठयताय.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, साक्रामेंतांतलो जेजू आमचे संगी आसा. ह्या सकाळीच्या वक्ता आमचे मदगांत ताचें हाजीरपण आमकां पाठोवन जे जिविताचे कश्ट, जे जिविताचे आकांत आमचे ते आसात, जिविताची सन्निवेशां जे कितें आसात, सोमयाक समर्पण दिवंक आज एक अवकाश ताणें दिला. सर्व रितींनी ताची बेसांवां घेवन आमची जिणी वर्ती करूंक आनी ह्या बेसांवां मारिफात सर्व रितींनी जायत्या जपां आमच्या जिविताच्या वाटेर सोमी करता म्हणलें आज तो दाखयता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवान आमकां दिल्लो हो अवकाश आयच्या दिसा ह्या सक्रामेंतांत जेजूक आराधन करूंक, ताची स्तुती वाखणूंक आनी ताच्या सांगातपणान आमचो आयचो हो दीस बवरता बरीत करूंक, देवाक मानता तसली जिणी जियोंक, भावार्थाच्या वाटेन धैर्य आपणावंक आनी सर्व आमच्या कश्टांनी सोमी आमचे संगी आसा, आमचे संगी वावुरता, आमकां तो धैर्य दिता, आमची दिशा सर्व रितींनी देवातय केंद्रीत करून जिणी जियोंक अवकाश दिता म्हणलें तो आज आमकां शिकयता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, खालतीकायेचो विधेयपणाचो स्पिरीट आपणायलो जेजू आज म्हाका आनी तुका ताच्या पांयां तळा आपयता, ताचो सांगात सोडूंक आपयता, ताचे तावन बेसांवां आपणावंक आपयता आनी आमची जिणी ताच्या सांगातपणान करसूंक आनी सर्व रितींनी आमच्या जिणयेन देवाचो मोग परगट करचे मिसांव सदांच जिवाळ दवरूंक आज तो आमकां प्रेरीत करता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ही आमच्या वर्त्या जेजूची स्तुती करया. जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर, जिवितांत जायत्या रितींनी अनुपकारी आमी जाल्यारी, अस्कत आमी असल्यारी, फातकाच्या मेळेपणांत आमी जियेल्यारी सोमयान आमकां सांडूंक ना. सोमयान आमकां धैर्य दिला आनी इसायाच्या त्या पुस्तकांत ताच्याच उतरां मारिफात भिये नाका, घाबर नाका, हांव तुजे सोवे आसा, हांव तुजो देव, तुका हांव राखता, तुका हांव सांगात दिता म्हणली बासोवणी आज तो आमकां दिता. ह्या वर्त्या जेजू थंय आमचो मान बागोवया, आमची स्तुती करया. जें कितें बेसांव हांवें जोडलां, जें कितें कश्टांक परिहार हांवें जोडल्यात, जें कितें अडखळी मदें ती अडखळी, ते कश्ट, ती पिडा शिडा सोसूंक धैर्य दिलां, बुजवण दिल्या, त्या वर्त्या जेजूक आमी सदांच दिनवास पाठोवन आमची जिणी जियोंक आतां आमी ताची स्तुती करया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्याने याळ्या. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्याने याळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोक मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोक मारा. कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराक स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वराक स्तुती करा. हालेलुया. कष्टातल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतल्यांचे दुःख पुसून पुसून दिता. कष्टातल्यांचे कष्ट हाळू करता,
रडतल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता. बारावीक वजन आमचे तो वावयता. बारावीक वजन आमचे तो वावयता. सगळी संतोष आमकां दिता. सगळी संतोष आमकां दिता. हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा. हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा. हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा. हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा. हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा. हालेलुया 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 कीर्तन 103 वाक्य 1 आणि 2 हातूंत आमी अशें वाचता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. वैसोम्या ह्या सकाळींच्या वक्ता हांव तुजी स्तुती करूंक आयलां. तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें सगळें हांव आज नियाळन तुका अर्गां दिता. सबार उपकारा मारिफात म्हजें जिवीत तुवें नंदन केलाय. जिवितांत उदरगत आपणावंक तुवें आशिर्वादां पाठयल्याय. मोगाळा जेजू, तुज्या मिसावांत तुज्या संवसारी पयणांत तुवें तुज्या बापाची कुशी केली. सर्व रितींनी देवाचें राज्य परगटचें हातेर जावन तूं वावुरलोय. हांव आयलां जिवीत दिवच्याक आनी बरोवन वमतोंच्या मापान हांव तें दिवंक आयलां म्हूण जुवांच्या वांजेलांत तूं आमकां शिकयताय. तूं शिकोवन दिता आसतना तुजी शिकोवण आयकोंक लोक हरी हरीन येतलो आनी तुज्या शिकोवणेंत हांव न्हू बरेपण जोडिल्लो जायतो लोक आनीकय तुजे हांव न्हू सबार संगती शिकोवंक आशिल्लो. देवाच्या राज्यांत देवातय एकवटोवंक आपले जिणी देवा बापाच्या पांयतळा समर्पण दिवंक फाटीं सरलो ना. कित्याक देवाच्या राज्याची ग्रेस्त कांय तुजे हांव वाळटली. तुज्या शिकवणे मारिफात देव बाप कितलो काकुळदार, कितलो दयाळ आनी कितलो मोवाळायन भरलेलो म्हणलें तुवें परगट केलें. तुज्या कणवळायेच्या दिश्टीन सबार लोकांच्या गरजांनी तूं पावलोय. हर एक पिडे शिरेंत लोकांक बरें करन तांचें जिवीत देवा बापाक होंदून जियोंक तुवें शिकयलें. पातकी लोकांची पातकां तुवें बक्षिलीं. वायट वाटेन वेतेल्या हर एका मनशाक तुवें फाटीं हाडलोय. ही वाट म्हाका सारकी न्हय म्हणलें बोगाप तांच्या जिवितांत उदेलें. पातकी जिणी तांणी सांडली. तुका विंगून ती रावली. तुज्या पांयतळा ती आयली. तुजो मोग तांणी अनुभव केलो. देवाच्या राज्यांत देवाच्या परिमीत मोगाची वांटेली ती जाली. मोगाळा जेजू, इतली वर्ती अजापां केल्ल्या तुजे थंय म्हजी मोत काळीज केंद्रीत करूंक म्हाका शिकय. केवल म्हजें बळ, म्हजें सकत, म्हजीं तालेंतां म्हाका केदांच लांब काळाक बाळोवंक दिनात म्हणलें तूं आज म्हाका शिकय. जशें 5,000 लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासल्या मारिफात तुवें दादोशी केलें. जिवितांत उदारमोन, उदारपण, दयाळाय देवाचें बेसांव जोडिल्ल्यांत आसा म्हणलें थंयसर तुवें शिकयलें. आज तेंच उदारपण,
त्यांचं उदार म्हणून तुझे हांव शिकोवन आनी तें करच्याक देवाची बेसांवां आशिर्वाद जोडून म्हजी जिणी मुखार सुनवरूंक म्हाका तूं शिकय. संवसाराच्या संगतीचेर केंद्रीत जाल्ली म्हजी जिणी तुजेर केंद्रीत करूंक, तुज्या मोगाक विंगून जियोंक म्हाका तूं आज शिकय. भियान कंगाल जाल्ल्या आकांतांत भरिल्ल्या आमच्या जिवितांत सबार पावटी तुवें आमकां सडलांगी म्हणलो एक दुबाव सबार पावटी उदेता. जिवितांत कित्याक मागणें करचें, कित्याक म्हजें भावार्थाचें आचरण भक्तीपणी पाळचें म्हणलें सबार पावटी असल्या संदिग्ध परिस्थितींनी चिंता पाठोवंक पावता. मोगाळा सोमी आज ते आकांत, आज ती भिरांत, आज ती चिंतना घेवन ह्या सकाळच्या वक्ता हांव तुजे समकार आसा. शिसांनी तुजे सांगात आसतना चिंतले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ह्या इतल्या व्हडल्या जम्याक खंय पावात. पूण तुवें चिंतलें खंडीत जावन देवाच्या बेसांवान, देवाच्या आशिर्वादान तें साध्य. सबार पावटी म्हजी योजना म्हज्या जिवितांत येवच्या अडकळी मदें हांव म्हजी जिणी जियेत आसतना हांवें चिंता हांव कितलो मुखार वचोंक पावन. पूण आज त्या गणिता मुखांत तूं म्हाका शिकयताय देवाचें बेसांव, देवाचे आशिर्वाद, देवाचो सांगात असाध्य संगती म्हज्या जिवितांत साध्य करूंक शकतात. देखून म्हजी जिणी हांव तुका समर्पितां सोमिया. सर्व रितींनी म्हज्या जिवितांत तुजो आदार दी, तुजी कृपा म्हाका लाभय आनी तुज्या सांगातपणांत म्हजी जिणी सदांच भावार्थाची कर्ण घेवंक म्हाका तूं शिकय. हर एक रितीन तुजो सांगात जोडटा आसतना तुजी कृपा मागोवन ही म्हजी जिणी जियेत आसतना तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजें खोटें आनी तुंच म्हज्या जिविताचो दातार म्हणलें वळखता. आनी थंय गायनाच्या उतरांनी हांव सारता. तर गावया गीत दैविका मधुरा गीतेಗಳು म्हणल्या बुखांतावन गीत संको जी 40 आनी 2 5 संको 120 आनी 4. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ.
ना ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೋ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೋ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जिवितांत वरती जपान केल्लो जेजू आमकां खरी एकल्याक ताजो आदार दिता कितेंय आमचे जिविताची चाल जावं दी जेन्ना हांव ती वळखून ताचे सरशेन येता ते दाडा तो म्हज्या आदाराक पावता तो म्हाका धैर्य दिता आज तोच साक्रामेंतांतलो जेजू आमच्योय गरजो आयकता आमच्या उल्याक कान दिता आनी आमची जिणी केदनाय ताच्या दिश्टी भायर वचून वचो म्हणलें तो आशेता देखून आमच्यो गरजो आमची तेसांवां ह्या वखदां आमी साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया प्रत्येक रितीन हांगासर आयिल्ल्यो गरजो आमी सोमयाच्या पांया तळा दवरया जिविताचें देणें लाबोवन जिविता खातीर अर्गां दितात जोसेफ डिसोजा पुत्तूर तावन निशा सिक्वेरा दुबय तावन ओटमान अन्सलेम आनी तशेंच जिविताचो 60वो जल्मा दीस आचारसून देवाक अर्गां दिता मायकल साल्डाना कोडयाळ तावन जिवितांत सबार बेसांवां जोडलेलीं आसात ती आज देवाक अर्गां दितात प्रत्येक रितीन अर्गां दितात जुलियाना सेरा होसबेट्टू तावन आपल्या जिवितांत बरेंपण लाभिल्ल्या खातीर अर्गां दिता ओटमान अन्सलेम आनी तशेंच जिवितांत जोडलेल्या बेसांवां खातीर अर्गां दिता जेसन दाल्मेदा अर्गां स्तुती आमी सदांच देवाक दिवंक आसा कित्याक एक ना एक रितीन आमच्या जिवितांत देवाची बेसांवां लपते आसात आमकां कळीत आसूंक पुरो कळीत ना जावंक पुरो पूण देवाचें बेसांवां सदांच आसात ताका आमी अर्गां दिवया सबार आमच्या जिविताच्यो गरजोय आसात आकांत आसात अतरेक आसात ते आतां आमी
साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय दवरया. प्रत्येक रितीन आपल्या विशेष इराद्या खातीर मागोवंक आपयता हमाद अन्सलेम. तशेंच विशेष इरादो दवरून मागता जेसिका दाल्मेदा. तशेंच विशेष इरादो दवरून मागता मायरन डिसोजा बोरिवली तावन. आपल्या बऱ्या भलायके खातीर आनी सर्व रितींनी बरें जिवीत जोडच्या खातीर मागता अमिता अरोरा फर्नांडीस गोरेगांव इश्ट तावन. ह्यो गरजो आमच्या काळजांत आसच्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जिविताचें देणें संभ्रामोवन भावार्थाची जिणें जियोवन सोम्याची स्तुती करून ह्या संवसारांत आपली जिणी सार सर्गींचें दायज बसयलेल्या जेजू मारिफांत जोडलेलें सर्गींचें दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागया. प्रत्येक रितीन पायस कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांक ससनाचो विशय मागतात. जोसेफ पावल पायस देरेबायल तावन. तशेंच लिओ वेगस हाच्या आत्म्या पासत आमी मागता. आपलो अंतरलेलो म्हयन्याचो उगडास अपोलीन पिंटो हाचे पासत मागतात किन्निगोळी तावन. क्लारा आनी एंटोनी लोबो पासत मागतात गोरेगांव तावन. एलिझा आनी जॉन लोबो पासत मागतात गोरेगांव तावन. मेरी फेर्नांडीसा पासत मागतात मूडबिद्री तावन. आपलो अंतरलेलो म्हयन्याचो उगडास बेनेडिक्टा रुपा पिंटो पासत मागतात बोंदेल तावन. लुईस पिंटोच्या आत्म्या पासत मागतात खारकोळ तावन. अंतरलेलो म्हयन्याचो उगडास कारण एंटोनी फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत मागतात मालाड तावन. रायली आनी लेस्लीच्या आत्म्या पासत मागतात सरल्या सुमेस्त बावार्ते आत्मा पासत मागतात आनी अल्मेडा कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावा भयणी पासत मागतात. सेक्वेरा कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावा भयणी पासत मागतात. चार्ल्स सेरावोच्या आत्म्या पासत मागतात. बॅप्टिस्ट डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात येलोर तावन. कार्मेन मोंतेरोच्या आत्म्या पासत मागतात तिचो अंतरलेलो 4थो वार्षिक उगडास कारण मागतात नित्यादर नगर तावन. जॅकलीन लोबोच्या आत्म्या पासत मागतात फजीर तावन. जुआन्ना पायसच्या आत्म्या पासत मागतात मोगर नाड तावन. अलेक्स लोबोच्या आत्म्या पासत मागतात मूडबिद्री तावन. ह्या सर्व आमच्या भावा भयणीक सासनाचो विशय आमी मागता. देव ताची काकुळतीची दीस तांचेर फांकोवन दी आनी तांची जिणी सोम्याच्या सांगातपणान ताणें बसयलेलें तें सर्गींचें दायज सोडून सदांच ताचो अनुभव जोडून दी म्हूण आमी मागया. हांगासर जिविताचें पयण मुंद आसून व्हरचें आमी साक्रामेंतांतल्या जेजूचें बेसांव जोडून भावार्थाची जिणी जियोंक सदांच प्रयत्न करूंक आसा. देखून ह्या आमच्या साक्रामेंतांतल्या जेजूचें आशिर्वाद जोडूंक आमकांच आमी आयतीं करया. दासनुना देवा दासनुना देवा दासनुना देवा दासनुना दासनुना बेळतंगडीची हांव पयले फावटी हांगा रेतेरेक आयली आनी म्हज्या पाटींत इल्लीशी दूख आसली. आतां म्हाका दूख ना म्हणून म्हाका बगप आयला. आनीक काल साक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार हांव दोळे दंपून म्हाका मागतना जेजूच्या पाटल्यान सूर्य उदेवन येवचे बरी उजवाड देखलो. हांगाची रेतीर म्हाका हांव पयले फावटी आयिल्ल्यान म्हाका मस्त बरी लागली आनी म्हाका मस्त समाधानी जाता. हालेलुया. हांव कुवेट तावन आयलां आनीक येवन म्हाका बरें जालें. एडोरेशना टायमार म्हाका दोळ्यांत उजवाड म्हाका फिलींग जालें.
प्रवेश गीत A47 पेज 37. तुझ्या नावान सौम्या भक्ती आमी समल्या भेटोवच्या कामकाज जावन बलिदान दये आमकां तूं फावो कदन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सगळीं मनान आमकां तूं पोसाय उंड्या वायनान तुकाच तूं दिताय जिविता खणान जादोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आसता. विशेष रितीन देवाचें बेसांव देवाची कृपा आमच्या जिवितांत अति गरजेची आनी त्या मारिफांत जायत्यो संगती देवाच्या वाटेन सुमकोनच्या जिविताक घेवंक आमकां साध्य जाता म्हणलें आयची वाचपां शिकयतात. प्रत्येक रितीन जेरेमिया मारिफांत सर्व रितीन आयिल्लें बरेंपण लोकान स्विकार केल्ल्या वेळार तांच्या जिवितांत बरेंपण लाभलें. जेन्ना ते ताचे विरोध आनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांची शिकवण आयकून आपल्या जिवितांत सर्व संगती अजापी रितीनी घडटल्यो म्हणलें फातयेल्ल्यांक कश्ट उपजाले आनी त्याच रितीन शिसांनी चिंतलें 5 उंड्या आनी 2 मसल्या मारिफांत कशें तितल्या लोकांक सुदारसूंचें. पूण जेजू देवाचें आशिर्वाद सर्गाक दिश्ट लावन तें वर्तें अजाप करून 5000 लोकांक जेवण वाडटा. आज आमच्या जिवितांत असाध्य संगती सोमी जेन्ना आमी ताचेर पातयेतना करता म्हणलें सत उगडापें करता. जायते फावटी ह्या दिशेन चिंता पाठोवंक आनी आमचे जिणे जियोंक चुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पाव तूं कवलो मारतेल्यांक सदां दुलो बायन वागय. तुवें आमकां रसल्याय आनी तुमचो आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. जुदाच्या राया जेदेकियाचे राजवटकेचे आरंभाक म्हणजे 4थ्या वर्साच्या 5व्या म्हयन्यान
आजुराचो पूत अनानिया गिबेयोन गांवचो प्रवादी याजाका हांणी सगळे परजे उजीर सरस्वराच्या मंदिरांत म्हजे कडेन अशें उलयलो. दाळबाराचो सरस्वर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें बाबिलोनाच्या रायाचें जूं मोडलां. बाबिलोनाच्या राया नेबुकादनेझरान ह्या जाग्या वयली व्हेल्लीं तीं सरस्वराच्या मंदिराची सगळीं आयदनां हांव 2 वर्सां भितर ह्या जाग्यार परतून हाडटलो. आनी हांव जेहोयाकीमाच्या पुता जुदाच्या राया जेकोनियाक आनी बाबिलोनाक गेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वासितांक ह्या जाग्यार परतून हाडटलो, उलयता तो सरस्वर. कित्याक हांव बाबिलोनाच्या रायाचें जूं मोडटलो. तेन्ना जेरेमिया प्रवाद्यान सरस्वराच्या मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या याजाका हांणी सगळ्या परजे उजीर अनानिया प्रवाद्याक जाप दिली. जेरेमिया प्रवाद्यान ताका म्हळें, आमेन. सरस्वर अशें करूं. तुवें प्रवाद करून सांगलां तीं उतरां सरस्वर शास्ती पावोवं आनी सरस्वराच्या मंदिराची आयदनां ह्या सगळ्या निर्वासितांक बाबिलोनांतावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. पूण आतां तुज्या आनी तुजे परजेच्या कानान पडा सारकें हांव सांगूंक वेतां तें उतार आयक. पुर्वितावन तुजे आनी म्हजे हादीं येवन गेले त्या प्रवाद्यांनी जायत्या देशांचेर आनी व्हड व्हड राज्यांचेर झूज, दुकोळ आनी मारेची पिडा येतली म्हूण प्रवाद करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण प्रवाद करून सांगता जाल्यार ताचें उतार खरें जाता. तेन्ना मात्र सरस्वरान ताका खरेंच धाडलां म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना अनानिया प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांद्यार आसलें तें जूं काडलें आनी तें मोडलें. आनी अनानियान सगळे परजे मुखार म्हळें, सरस्वर अशें म्हणटा, 2 वर्सां उपरांत हेच भाशेन हांव बाबिलोनाच्या राया नेबुकादनेझराचें जूं मोडटलो आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या खांद्या वयलीं तीं काडटलो. उपरांत जेरेमिया प्रवादी थंयचो गेलो. अनानिया प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांद्या वयलें जूं काडून मोडल्या उपरांत सरस्वराचें उतार जेरेमियाक पावलें. वस आनी अनानियाक अशें सांग, तुवें रुकाडाचें जूं मोडलें, पूण ताचे सुवातेर तुवें आतां लोंकडाचें जूं करचें पडटलें. कित्याक दळबाराचो सरस्वर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, बाबिलोनाच्या राया नेबुकादनेझराची सेवा करतात त्या सगळ्या राष्ट्रांच्या खांद्यांचेर हांव लोंकडाचें जूं घालतलो आनी तीं ताची सेवा करतलीं. रानवट मनजाती पर्यंत हांव ताचे हादीन केल्यान. जेरेमिया प्रवाद्यान अनानिया प्रवाद्याक म्हळें, अनानिया आयक. सरस्वरान ताका धाडूंक ना आनी तुवें ह्या लोकांक फडकिरो बरवसो दिलोय. देखून सरस्वर अशें म्हणटा, हांव तुका वयलो काडून उडयतलो. ह्याच वर्सा तूं मरतलोय. कित्याक तूं सरस्वर विरोध द्रोहाचें उतार उलयलोय. त्याच वर्सा 7व्या म्हयन्यांत अनानिया प्रवादी मेलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सरस्वरा शिकय म्हाका तुजी नियामां. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. फडकेरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार कर म्हाका दी. म्हज्या जिबे वयले साताचें उतार काडी नाका. कित्याक तुजे उपादेश हांव पातयेतां. श्लोक. सरस्वरा शिकय म्हाका तुजी नियमां. तुजी भयभक्ती आसलेले म्हजे थंय परतून तुजी विधी नियमाची समजणी घेवन दीत.
म्हज्या नियमा प्रमाणे सरोन म्हजी काळीज सुकिविणें जावं दी तेन्ना म्हाका लज बगची ना. श्लोक. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमा. खोटे मनीस म्हजो नाश करूंक फरात करतात तरी म्हजें मन तुजी खुशी नियाळीत आसा. तुज्या विधी नियमांक फाट कर हांव चलोंक ना, कित्याक तुवेंच म्हाका तांची समजणी दिल्याय. श्लोक. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वयरी मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते परी परगटचे खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतस जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसोन एक वर वेंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटस लोक शहरांत तावन पांय वटेन हरी हरीनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणीर वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कणवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शीस ताचे सरसी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक दंड सोड. हळड्यांनी वचोन जेवंक खावंक खंय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. ते तांचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मास्तल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक तांणी ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मास्तल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवन ददोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगे सोडल्यार जे उरले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आदल्या काळार गादेक वचता आसतना 2 पाड्यांच्या खांद्यार झू बांदून ताका मदगांत नांगोर बांदतले. जेन्ना तो नांगोर जुवाच्या मदगांत आसा, दोनी पाड्यांक समासम जडाय पडटली आनी तशेंच नांगराची दिशा जो गादो कसो व्यक्ती आशेता ती दिशा आपणावंक सारकी जातली.
हांगासर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या बरी जेरेमियान आपल्या खांद्यार झू बांदलां. झून तें बारादीक वजें जुदाकुळयेच्या आनी इस्रायल परजेच्या अविश्वासपणाचे देवा विरोध जियेल्ल्या जिविताचें तो बारादीक जुवांचो वजो आनी वजें आनी हर एक रितीन ती जडाय देवान दाखयलेल्या वाटेन सोमकोनशांत सारकी ना म्हणलें दाखोवंकू तें जून तो आपल्या खांद्यार बांदता. तांणी जिवितान जियेल्ली रीत आनी देवान दिल्लें आपोवणें आनी देवान दाखयल्ली वाट एकामेकां ताळ पडना. जिविताचो नांगोर दुसऱ्याच वाटेन सोमकोन आसा म्हणलें जेरेमिया थंयसर दाखोवंक आशिल्लो. आनी जेन्ना फटकेरो प्रवादी हानानिया त्वरीत रितीन सुलभ रितीन तें जूम मोडन सर्वेस्पराचे सांगात तुमकां लाभतलो ह्या खातीर कितेंय भियोवचें नाका म्हूण फटकेरो प्रवाद थंयसर करता. आपल्या जिविताची दिशा बदलूंक पंत आव्हानां सबार कश्टांची जाल्ल्या त्या वेळार इस्रायल परजेच्या जिवितांत ते कश्ट तांणी काडूंक आसले. पूण हांगासर हो फटकिरो प्रवादी सुलभ रीत तांकां दाखोवन तांची मोत पिसवायता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सबार पावटी आमी सुखी करता आसतना उणेपणां धरता आसतना खंयची सुलाभायेची रीत सोदून आमी जिवितांत बरें जावयेत म्हणलें चिंताव. पंत आव्हानान कश्टांच्या अडचणेंत आमी आसतना सर्वेस्परांतय आमची मोत केंद्रीत करून जे कितें कश्ट आसात फूड करून जिवितांत बदलावण आपणावंक आमी प्रयत्न करिनाव. सबार पावटी आमच्या जिवितांत सबार रितींचे सॅक्रिफीस करीचय पडटात. ते करूंक आमकां नाका. आनी एकल्यान म्हजी सूख दाखोवन दितना बरें करच्यांत तें दूख आपणावंक कश्ट आसात पूण तें स्विकार करूंक नाका. बदलाक हांव ताचे विरोध गुंता. अशें सबार सुलभायेचो वांटो म्हजें जिवीत अशेंच सोमकोन म्हणलें आशेवन हांवें स्विकार करच्यो आसात. आज म्हजें जिवीत जर तर बरें जायचंय देवाचें बेसांव थंयसर आसा जंय देवान दाखयल्ली वाट म्हज्या जिविताची दिशा जायजय. देवान दाखयल्ली वाट तितल्या सुलभायेची न्ही पंत आव्हानाची ती आनी सबार रितींनी आमच्या जिवितांत सॅक्रिफीस करूंक आपोवणें दिता ती वाट जाणा जावया. आनी हर एक रितीन जशें जेजून देवाचें बेसांव देवाचो आशिर्वाद त्या 5 उंड्यांचेर आनी 2 मसलेंचेर पाठोवन 5,000 लोकांच्या की अदीक लोकांक थंयसर जेवण वाडलें देवाचें उदार मोन दाखयलें. तशेंच आमी भावार्थांत दृढ आसून पंत आव्हानां सगळीं फूड करून देवाक मानता तसली जिणी जियोवन देवाचें उदारपण म्हज्या आनी तुज्या जिविता मुखांत हेरांक दिवया. आमेन. गायन संको C42. काणिकांची सौम्या तुका समर्पिता जिणेर उपकार जावं धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता. काणिकांची सौम्या तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचे हें रगत. पातकांचे मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनस बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागतां. हांव कुंवार मरिया देवाची माये संगाती, भगवान जुसे तिचो पती, भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष करून सगडणार सारनोळ जुजे फ्रेनार्ड मेळसेसरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां गाळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुज्या राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता, जिवीत म्हजे समर्पिता. जीव उंडो तुम जिवीत दिवचो, जिवीत आमचे तूं नंदन कसो. सासणीक सुखाक वरून पावसो, सासणीक सुखाक पावसो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F14 पेज नंबर 223. सम्या मी वेता की तुझी गाता, उपकारांचो तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलूंक
मोगान तुझ्या रावोंक संदेश तुजो गाजोंक आधार म्हाका